देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जुआंवाचो 22:20 वोळ 11 ते 18. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडू घालून समाधीन पळय जाल्यार धोवी आंगावळी न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. हांणी तिका म्हटलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हटलें, कित्याक? म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकलो. अशें म्हणून तिणें पाट वळली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हटलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हटलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेल्या जाल्यार ताका खंय घाला तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हटलें, मारये. तिणें वळून ताका म्हटलें, राबुनी म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हटलें, म्हाका दवरून रावूं नाका, हांव आजून बापा सुरशीं चोडूंक ना. पूण म्हज्या बावाशीं वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशीं, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशीं हांव चोडून वेतां. मारिया मागदलेनान गेली आनी आपणें सोम्याक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची आयज आमकां जिवांव सांगता ती इतिहासांत चड मोलाची घडणी. जेजू मागदलेनाच्या मारयेक भेट दिता. आपल्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत जेजू तिची चड पातकां भोगशिल्ली देखून ती जेजू चड मोग कोत्ताली. मारिया समाधी लागीं उबी रावली. ती जेजूक सोदताली. फोंड रिकामी आसलो. जेजू थंय नासलो. ती दुकां बरी जाली. ती जाणा जावंक सोदताली जेजूची कूड कोणेन व्हेली, ताका खंय घातला. तिका जबाब मेळ्ळो नासलो. ती सोदीत रावता आनी जेजू माली म्हूण समजून ती ताका विचारता, ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. तिचें पिशेपण तुमच्या मनांत आयलां. ती सांगता, मेल्ले कुडीक हांव काडून व्हरतलीं. हो तिचो मोग जेजू सवें. ती फोंडा लागीं गुंवत रावता, सोदीत रावता, विचारीत रावता. तिका कांयच नाका नासलें. म्हज्या सोम्याक कोणेन व्हेला, ताका खंय घाला, ह्या प्रश्नाचो जबाब ती सोदताली. पुनर्जिवन जेजू हें सगळें एक माली कसो पळयता. जेजू तिका म्हणटा, मारिया. आपलें नांव आपल्या चोडा मोगाच्या सोम्यान घेतलोलें आयकून मारयेक कितें भोगलें आसतलें. कितली खुशालकाय, केदें वजाप, कितली खुशालकायची दुकां. तिचें इनाम जेजू तिका दिता. कोणाक भियेनासतना, लॉजे नासतना, फाटीं फुडें पळय नासतना ती फोंडा सोशी आसली. जेजूक ओळखून तिच्या तोंडांतलीं भांगराची उतरां भायर सरलीं. रबोनी. केदो व्हड संतोश हो. परम संस्कार मुखार आमच्या घरांत पर्यंत आत्मिकायेन जेजूक आपणावया. जण एकल्याक जेजू नांवान उलो करतलो. आमेन.